प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातूची 6वी चीट 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाच्या बितोच्यो कोरण्यो मनशां हुजीर करिना जांक चोत्राय दवरात, नाजाल्यार सर्गार आसतो तुमच्या बापाशी कसलीच मुजरी तुमकां मेळची ना. देखून तुमी भीक घालता तेन्ना तुज्या मुखार तुतरी वाजोय नाका. डोंगी देवस्थानी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मुखार मान मेळच्या खातीर तशेंच कोत्तात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं जाय, आनी जो गुपीत केलें पळयता तो तुमचो बाप तुका मुजरी दितलो. तुमी उपास कोत्ता तेन्ना दोंग्या भाशेन खुंटीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मुजरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत तुजो आसतो तुज्या बापाक दिश्ट पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी जो गुपीत केलें पळयता तो तुजो बाप तुका मुजरी दितलो. सोरेस्पराचें शिवर्तमानी. भाव भयणीनो, आयज आमी ॲश वेनसडे म्हणटा. आमी कितें म्हणटा ताका, आमच्या माथ्याचेर आमी बेसांव गेल्लें गोबोर घालता आनी आमकां पाद्री म्हणटलो, तूं जावन आसा धूळ, आनी धूळेक परतून तूं जमनीर वेतलो एक दीस. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, आमी हे शिवर्तमानांत 3 वस्तू आयकता. आमकां मागणें करूंक जाय, आमकां दुसऱ्यांक गरिबांक दान दिवंक जाय, आनी तिसरें आमी उपास करूंक जाय. आनी आयज जेजू परतून परतून तेंच म्हणटा. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा, पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तो कितें आजुनूय कितें म्हणटा? हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मुजरी घेतली. जो कोण मागणें कोत्ता आनी दुसऱ्यांक दाखयता की खरेंच तो एकदम मागणेचो मनीस म्हणून, दुसऱ्यांक मागणें कोत्ता तेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवपाक की मागणें कोत्ता, ताणें आपली मुजरी घेतली. जो कोण दान दिता भिकाऱ्यांक, तो दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता की ताच्या पेपराचेर न्यूज पेपराचेर नांव येवंक जाय, वा ताचे इग्रोज मातेन जेन्ना कोणें पयशे दिल्या ताणें पाद्रीन तांचें नांव दिवंक जाय. जो कोण उपास कोत्ता सगल्यांक सांगता, पळय हांव इतले दीस उपास कोत्ता, ताणें आपली मुजरी घेतली. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, वर्साच्या वर्सा ह्या दिसा हेंच शिवर्तमान आमी आयकता, हेंच शिवर्तमान आमकां आतां संय जाल्या आयकुपाची. पूण आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उपास कोत्ता, आमी गरिबांक दान दिता, आमी मागणें कोत्ता, आमकां दिसता की आमी हे 3 वस्तू कोत्ता म्हणून देव आमचेर एकदम खोशी आसा. हेंच आमी जेन्ना सजमता तेन्ना आमचें सगळें पिड्यार जाता, आमचें सगळें पयस जाता. कित्याक? जेन्ना आमी देवाचो मोग आपणायता आनी आमी सजमता की देव आमचो खरेंच मोग कोत्ता म्हणून,
आनी आमी ताचें उतर पाडून खरेंच आमी ताजो मोग करता म्हणून, तेन्ना आमकां दुसऱ्यांक दाखोवपाची गरज ना की आमी मागणे करता म्हणून, दुसऱ्यांक घरांक ध्यान दिता म्हणून, आमी उपास करता म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना एका मनशाक खरेंच देवाचो मोग आसा, खरेंच तो देवाचो मोग करता, तो जाणो की देव ताचो मोग करता म्हणून, स्वर्गीचो बाप आमचो बाप म्हणून आनी आमी ताची भुरगीं म्हणून, तेन्ना आमी जें करता आमी फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक करता, वा खरेंच आमी त्या मोगान आमी करता. आतां 3 वस्तू आयज ह्या शिवर्तमानान आमी वाचता. पयलें मागणें. जेन्ना कोण मागणें करता, आतां समजा घोव आनी बायल एकामेकाचो मोग करता, ती सगळ्या वजीर दाखयतली की ती मोग करता म्हणून घरा येवन एकामेकाची पयस रावतली. ती घरा आसत जाल्यार आपल्या घरान ती एकामेकाचो मोग करतली, मोगा भाशेन उलयतली, फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक की आमी म्हजी बायल ही म्हजो घोव म्हणून दुसऱ्यांक दाखोवपाक करची ना. गरज आमकां कित्याक? आमी जेन्ना मागणी करता दुसऱ्यांक दाखोवपाक. आनी हेंच जेजू म्हणटा, जेन्ना तूं खरेंच म्हजो मोग करताय, तूं खरेंच म्हाका तुजो स्वर्गीचो बाप म्हणून मानताय, तेन्ना तुका दुसऱ्यांक दाखोवपाची गरज ना की तूं मागणें करताय. तुज्यान मागणें खंयसरूय करूं येता आनी तुजो जो संबंद आसा तो संबंदा वरवीं आमचे मागणें आमच्या भितर आमच्या काळजांत आमी करतले. दुसरें, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दान दिता, आमकां गरज दुसऱ्यांक दाखोवपाची, खरेंच देवान आमकां इतलो मोग दिला, इतली बेसांवांनी बोलला की हें बेसांव जें आमकां दिलां, आमकां बेसांवान बोलून दुसऱ्यांक बेसांव घालपाक. आनी देखून जेन्ना आमी बेसांवांनी बोलून देवान आमकां इतलें बेसांव दिलां, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक तें दिवंक पावतलें. आमकां गरज ना दुसऱ्यांक आमकां मान दिवपाक, आमचें पेपराचेर नांव घालपाक, आमच्या इगोर्ज आमकां पाद्रीन आमचें नांव व्हडले भाशेन सांगपाक गरज ना. कित्याक जें आमी करता आमी मोगान करता, आमकां गरज ना दुसऱ्याचो लोकांचो मान. आनी तिसरें कितें? उपास आमी कित्याक करता? देव आमकां चड बेसांवांनी घालतलो म्हणून आमी उपास करता की आमी उपास करिना जाल्यार देव आमचेर राग जातलो म्हणून? ना, देव आमचेर रागार जावचो ना आनी आमी उपास करता जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण आमी जेन्ना उपास करता तेन्ना आमचें मन आमी घट करता. आमी जेन्ना एक मनीस थंयसर जिमनेजियमान येता आनी थंयसर एक्सरसायज करता, आपले मसल आपले सांधे घट करपाक, तेच भाशेन आमचें मन घट करपाक हे उपास करता. कित्याक आमी जें आमकां दिसता, आमकां आयकता, आमकां तें लागता, आमकां तें सगळें आमच्या कुडीन कितें आमकां दिसता तें पयस जावपाक आनी आमचो भावार्थ वाडोवपाक आमी खरेंच उपास करता. आनी भाव भयणीनो, ह्यो ज्यो 3 वस्तू ज्यो मनीस खरेंच देवाच्या मोगान करता, ताका गरज ना दुसऱ्या लोकांक दाखोवपाक की तो खरेंच उपास करता म्हणून, मागणें करता म्हणून, दुसऱ्यांक दान दिता म्हणून. जो मनीस खरेंच देवाच्या मोगान भरलेलो आसा, तोच मनीस हें सगळें करतलो आनी फकत तें आपलें कोणाक सांगिनासतना करतलो, कित्याक ताचो संबंद जावन आसा देवाशी, मनशांचेर. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी कॉरिज्माच्या वेळार आमी भितर सरता, हें आमी करीत रावया. पूण फकत दुसऱ्यांचो मान आनी दुसऱ्यां आमचें नांव व्हड जावपाक न्हय, खरेंच आमचो मोग जो देवाक आसा, तो मोग आमी देवाक दाखोवन आमच्या पेलाक दाखोवन तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव अजीज जाता. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस.